असं म्हणायचा पत्रकारिता आमच्या गोंयांत न्हू भारतांतय जाता. कारण तो मंत्री असो, मुख्यमंत्री असो, आमदार असो, कोणी असो, सगळ्यात चड जाहीर तांकां प्रश्न करताले. लेट जालो सुद्दां किंवा चुकीचो जाला जाल्यार सुद्दां. कारण आतांची पत्रकारिता खबर आसा की मेळटा ते धांवता किंवा चुकीचे गोष्टी घडटा ते दाखोवन दिना. पूण आमच्या पेडणे तालुक्यात जितके पत्रकार आसा पण इंडिव्हिज्युअल अशें कांय ना, सगळे पत्रकार आमच्या नांदऱ्याचे जी परिस्थिती वायट येता तेन्नाय धांवता, बरी आसता तेन्नाय धांवता. पण सगळे मुहारान तळमळून काम करता आनी दाखोवपाचें करता. कारण आमच्या हालींच मोर्चे जे प्रकरण जाला ते घरान उरपाक गेले जाल्यार म्हाका दिसता 12 वरां 24 वरां 10 दीस अशी पत्रकारिता म्हाका दिसता सरकार आसल्या कारणान सरकाराच्या विरुद्ध किंवा कायद्याच्या विरुद्ध कोण ते फुडें तोंड दाखयना. तर असे पत्रकार जर आमकां मेळत म्हणालाच आमचो मेळ्ळ्यार सुद्दां मेळ्ळ्या ताका लागून आमचो खंय तरी आमची न्यूज जी वचप जाय तशी आमकां लोकांक वचप तशी मेळटा, लोकांक जाय तशी मेळटा. आनी ती अशी तेंच्यांनी करीत रावचें. कोणी तरी सत्तेर आसले किंवा तेंच्यो चुका दाखोवपाक विरोधक जावप आनी तेन्ना जे आमी कितें काम करता ते सबंद गोंय दाखयता. कारण तेंचे आमी उपकार केन्ना विसरूंक शकना. पावस असो, वत असो, कितें असो ते खंयच्याय वेळाचेर आमी तांकां उलोवंक मारता त्या वेळाचेर ते हजर आसता. काही विरोधान असल्या कारणान खुबशे त्रास आमकां सोंसचे पडटा. ज्या ज्या टायमार आयज लोकांचेर अन्याय जाता, ज्या ज्या टायमार आयज कितें लोक त्रासान आसतात त्या त्या टायमार ताका वाचा फोडपाचें काम हे सोशल मिडिया वा मिडिया करता. ते आयज आमच्या बाब जनरल सेक्रेटरीन कॅबिनेट फर्नांडिसान सांगल्या प्रमाणे ते हर जाग्यार ते धांवतात. दीस म्हणना, रात म्हणना, पावस म्हणना, ऊन म्हणना, अशें तरेन ते बाबडे सगळ्याक धांव घेतात. आनी आयज तांकां न्याय दिवपाक लागून आयज त्या विशयार वाचा फोडटात आनी खंय तरी सरकाराचेर आयज दबाव हाडून आयज ते काम खंय तरी लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक मदत करतात. आयज सरकारा वांगडा वायटपणां सुद्दां ते घेतात, सरकाराच्या विरोधान सुद्दां वयतात. हे सगळे तांकां फेस करचें लागता. पूण एक पत्रकार दीस म्हणून तेंचो ह्यो जो आयज आसा, आयज ते दिसाचो उगडास करपाक लागून आमी म्हाका ब्लॉक काँग्रेस कमिटीच्या वतीन आयज हांगासर तेंचो एक सन्मान दिवस जो काल जाला मास मिडिया डे, वर्ल्ड मास मिडिया डे सेलिब्रेशन, हाचे खातीर आमचे जे पेडण्याचे आनी मांद्रेचे पत्रकार भाव आसा ताचो आमी सन्मान वा फेलिसिटेशन करपाक हांगा आमी एकठांय जाला. जायते आमी पळयता की मास मिडियाक जायते सोंसूचें पडटा. केन्ना केन्ना अन्याय वयर ते रिपोर्ट करतात, तांकां जायतो दबाव येता. तरी आसतना सगळे हे फेस करून ते जे लोकांक जाय ते विशय आनी जे एक्च्युअल फॅक्ट आसात ते मास मिडिया जनते मुखार हाडटा. हांव त्यांच्या कार्याक सदांच तांकां पयलीं अभिनंदन करता कित्याक तेंच्यांनी बरेचशे इशू अशे घेतात ते जे इशू सर्वसाधारण लोकांच्या नदरेन आसता पण तांकां खबर आसता की खंयच्यान कितें जालां कोण खबर कसो वयता आनी ते इशू घेतल्या उपरांत ते कशें सॉल्व करून वचप हे तेंचे कडल्यान शिकपाक मेळटा. ते बरें पयलीं ते घेवन वयतात, बरें करतात. हे अशीं जी कामां आसात हे आयज म्हाका दिसता गोंयांत आमचे पेडण्याचे जितके पत्रकार फुडें आसात तशें आमकां खंयच अशें दिसना की इशू खंय कोण आनी दुसरे कडल्यान थंय वयता अशें.